नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आणि एक खास कार्यावळ तुमच्या मुखार हांव घेवन आयला. हालीं आमी जायते अशे गोंयच्या व्यक्तीं कडेन उलयतात जांच्यांनी आमच्या गोंयच्या खातीर खूब कितें केल्लें आसा आनी तांकां तरणाटे भुरगे गोंयचे लोक एज अ आयडल म्हणून पळयतात. अशेच एक व्यक्ती आयज आमच्या बरोबर आसा आनी तांकां आमी गोंयचो एक हास्य सम्राट म्हणूनय पळयता. तांची नाटकां, तांची फिल्मां आमी सगळे जाण एन्जॉय करतात. एक बऱ्यापैकी कलाकार, एक समाजसेवक अशे एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा. राजदीप नायक सर, वेलकम टू द शो. देव बरें करूं. आणि समाजसेवक न्ही हा. नाल्यार म्हाका राजकारणी बी समजत लोक. समाजसेवक म्हणटा मागीर राजकारणान पावतालो. राजदीप भाई, आमी तुमचे कडल्यान खूब कितें एक्सपेक्ट करता आनी येस, कदाचित राजकारणान जर तुमी येत जाल्यार खुबशे कितें बदलूय घडपाक शकता हें आमकां खबर आसा. बट आय स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. ह्या लॉकडावनान आमी खूबदां पळयलें की लोक खूब कितें नवीन नवीन शिकले किंवा केक करून फेसबुकाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर बीन घालताले. तशेंच जायत्यो नव्यो गोश्टी आपूण शिकले, अशें खूब कितें कितें घालताले. ह्या लॉकडावनान तुमी कितें केलें भाई आनी नवीन कितें शिकले? कशें आसा, जेन्ना लॉकडावन जालें पळय तेन्ना म्हाका बाय जाल्लें. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. देव बरें करूं, देव बरें करूं. आनी कशें जालें, सुची बायक घेवन आपल्या आईच्या घरा आशिल्लें, हांव दुसरे कडेन उरिल्लो. म्हाका बाकीचे सगळ्या परस म्हाका हुस्को आशिल्लो, म्हाका थंय वचपाक मेळचें ना. बरोबर, कारण लॉकडावना खातीर इतल्या वर्सांची जी इच्छा आशिल्ली पळय ती पुरी जाल्ली आनी दिसतूच लॉकडावन जालो. सो आनी हांव कसो आशिल्लो, हांव खरें म्हटल्यार त्या दिसांनी अक्षरशः 21 दीस जेन्ना लॉकडावन म्हटलें पळय त्या दीस हांव सुचे कडेन फोन करून रडलो त्या दिसा. म्हटल्यार म्हाका जर तुजे कडेन वचपाक मेळनासलें 21 दीस हांव कसो रावपाक शकता तेज्या शिवाय. सो म्हाका खूब दूख जालें. तें म्हणपाक ना 1-2 दिसांनी जातलें रे. पूण मागीर हांवें लॉकडावन आसतना रावण जालें आनी मागीर रातचो ताका मेळपाक म्हणजे हांव एटलिस्ट 1-2 दिसांनी तर ताका पळोवन येतालो. सो मीन वायल जो टायम मेळटालो पळय तेन्ना वासंती सिरीज हांवें सुरू केल्ली. ती बरी पॉप्युलर जाल्ली. आतां म्हटलें कितें, जेन्ना म्हाका टायम आसा पळय तेन्ना म्हटल्यार वासंती सिरीज सुरू करया आनी ते विशय घेवन आमकां लॉकडावनान कितें कितें म्हणजे भायर सरपाक मेळचें ना, नुस्तें मेळचें ना, अशा वेळार तोरां, खारें हें घेवन हांवें एक म्हाका व्हिडिओ केलो हांवें तो, आनी तो खूब लोकांक आवडलो. सो ह्या लॉकडावनान लोकांक आनी एंटरटेनमेंट काय नाशिल्लो. सो अशे तरेचे म्हटल्यार ते व्हिडिओ जर करीत जाल्यार लोक बसल्या बसल्या पळयतले आनी तातूंत हांव लोकां मेरेन पावतलो. कित्याक कलाकारान खंय लोकां मुखार चड वेळ हे नासतना रावलो न्ही, लोक विसरपाक लागता. बरोबर. सो हें माध्यम आशिल्लें. सो त्या खातीर हांव व्हिडिओय करपाक लागलो. लोक केक करपाक आनी कितें कितें करपाक शिकतालो, हांवें व्हिडिओ केले, लोकांक एंटरटेन केलें. बरोबर, म्हाका दिसता खूब आनी कलाकाराची हीच एक वळख आसा की लोकांक सदांच एंटरटेन करप आनी लोकांक नवीन कितें तरी आपल्या माध्यमांतल्यान शिकपाक गावता जाल्यार तेज्या फुडलें आनी सुदैवक एका कलाकारा खातीर खरेंच आसचें ना. हांवें मरे 2 आठवडे वासंती करूं ना. 2 आठवडे कितें जालें, लॉकडावन म्हणजे मातशें रिलॅक्स जालें तो पर्यंत हांव बिजी उरलो. जाल्यार म्हाका कितलेशे अरे बाबा तुजे वासंती खंय पावले काय म्हणून, म्हणजे लोक वाट पळयता बरोबर बरोबर. आनी वासंतीक हांव केन्ना फोन करतलो काय म्हणून. लास्ट तुमचो जो एपिसोड आशिल्लो तो गाडयेन 3 जाण 4 जाण भोंवतात, तोय खूब शेअर जाला, खूब लोकां कडेन पावला. आनी लोकां कडेन पावलो आनी काल मागीर तेंच्यांनी अलाव केलें. सोमते आयकून म्हणजे वासंतीचे पावर खूब आसा, वळख ती खूब आसा. आनी भाई म्हाका सांगा, सगळ्यांक आमकां एक उत्सुकता आसा की तुमी म्हणजे एक्टींग किंवा नाटकां सुरवात केली ती कशी कितें जाली? म्हळ्यार नाटक हे एज अ प्रोफेशन म्हणून घेवन फुडें वचपाक किंवा नाटकान एंट्री ही कशी कितें जाली तुमची? कशें 94 हांव मरे पास आवट जालो. कॉलेज म्हजी पास आवट जालो हांव 94 काय 95 हांव पास आवट जालो. आनी कॉलेजीन आसतना आमी पयलें हें स्टुडंट थिएटर कन्वेन्शन घेतलें, विद्यार्थी नाट्य संमेलन. आनी तेन्नाच्यान हांव, एकनाथ, जितेंद्र शिकेरकार हे आमी तेन्नाचे त्या कमिटीन, हाऊस थिएटराच्या हितून कमिटीन आशिल्ले. म्हणजे म्हज्या टीवाय आशिल्ली पळय फायनल हें, तेन्ना हांव संमेलन करतालो. म्हणजे शिक्षणा परस आमचें चड लक्ष थंय आशिल्लें. ओके. जेन्ना पास आवट जालो पळय तेन्ना हांवें पयलें मराठी कमर्शियल नाटक केलें, ऑल ओके. द बेस्ट. हां, ओके. दिनेश रायकर म्हणटा तो कुमार जोईची टीम चलयतालो आनी ताका हांव कमर्शियली नाटक केलें. आनी तेज्या बरोबर जेन्ना आमी गांवांनी भोंवपाक लागले पळय, चतुर्थीक ताजे शो जाताले, पयलीं ऑर्केस्ट्रा चालू आसताले आनी तो पर्यंत कोंकणी नाटकां फक्त स्पर्धे पुरती जातालीं किंवा गांवांत खंय तरी जातालीं, पूण अशी कमर्शियल वेवसायीक नाटकां जायनाशिल्लीं. बरोबर. सो हांव जेन्ना ते भोंवपाक लागलो पळय
तेन्ना हांवें पळयलें की जर मराठी नाटक जर चलता आसत किंवा भायली मराठी नाटकां हाडटा, ऑर्केस्ट्रा हाडटा, जाल्यार कोंकणी नाटक हे कमर्शियल कित्याक जावचें न्हू? बरोबर. म्हणून म्हजो उद्देशूच आशिल्लो की हांव शिकल्या उपरांत पास आवट जाल्या उपरांत MA केल्या उपरांत 98 हांवें पयलीं म्हजें नाटक भायर सरलें तें तिरंगी चक्राचक्री कला चेतना वळवय संस्था करून. आनी म्हाजें निव्वळ हें आशिल्लें की प्रोफेशनलूच करतलो. हांव स्पर्धेक वचचो ना. प्रोफेशनल म्हणजे हांव नाटकाचेर मानधन घेतलो, तातूंत कलाकारांक पेमेंट करतलो, लेखकाक पेमेंट करतलो, डायरेक्टराक पेमेंट करतलो आनी जेन्ना पेमेंट मेळटा तेन्ना ऑटोमॅटीक ते प्रत्येक जण इंट्रस्ट दिवन करता. बाई म्हाका सांगा, जेन्ना हे सुरवात जाले तेन्ना एक भंय आसलो मनान की आपूण हे कशें कंटिन्यू करता, कारण तुमी जशें म्हटलें की कलाकारांक पेमेंट करपाक जाय, तशेंच डायरेक्टराक, सेटाक, लायट सगळें पेमेंट करचो पडटा. आनी तेन्ना नाटक म्हटलें काय मानधनूय म्हणजे ओवरऑल नाटकाक खूब कमी मेळटाली. आजुनूय तितलो मानधन मेळटा अशेंय ना बऱ्या पैकी, बट खूब कमी मेळटालो. त्या टायमार हे सगळें कशें निभयताले तुमी? तुका खबर आसा हांवें जेन्ना पयलो म्हजो शो केलो कमर्शियल तेन्ना म्हाका दिसता हांव 10,000 रुपया 8,000 8 की 10,000 रुपया कितें मानधन घेतालो ओवरऑल. जेन्ना पयलो शो केलो हांवें फोंडेचो बुधवार पेठेन, तेन्ना म्हाज्या हातीर पडले ते फक्त 3,000 रुपया ओके. पयल्या शोक. आनी 3,000. म्हाका सामकी याद आसा की म्हज्या पयल्याच नाटकाक कुस्को नाल्ल फुटलो आनी तो नाटक दिवपी आशिल्लो तो म्हजो एकटो फ्रेंड आशिल्लो. म्हणजे कॉलेज म्हणजे आमी ते नाट्य संमेलन केल्लें तेन्ना खंय तरी हें जाल्लो आनी तो कोण तरी टॅक्सी ड्रायव्हर काय कोण तांची एक रात आसताली. ताणें म्हाका शो सांगलेलो. शो ठरलेलो 8,000 पूण म्हाका म्हणपालो 3,000 घे, तुका मागीर दिता म्हणपालो. ते आज पर्यंत 20 वर्सां जालीं, आज पर्यंत ते मेळुना म्हाका. सो हांव ते पयलो जेन्ना नाल्ल फुटलो पळय तेन्ना हांव सादूर जालो पयल्याच एका धपक्याक की ह्यान फुडें कोणाक धील रावप ना. बरोबर. एडवान्स घेवप ना पयशे, म्हणून पयशे जे सांगता पळय थंय कॉम्प्रोमायज करप ना. जेन्ना तूं नाटक पडतिडकीन करता, प्रामाणीकपणान करता, तेन्ना कोणा कडच्यान एकदां फोटींग एकदां तर लोकांक कळ्ळें न्ही हेका फोटोंक मेळटा म्हणून, जाल्यार लोक तुजो फायदो घेवपाक शकता. बरोबर, सारकें सो आसा. तेन्ना हांवें एडजस्ट करून घेतलें. म्हाका याद जाता त्या प्रमाण पयल्या शोचे पयले जेन्ना नाटक केलें तेन्ना हांवें 18 शो केले ओवरऑल. 18 शो केल्ले आनी तेन्ना म्हणजे आतां आमी मानधन सादारणशें 500 रुपया ते 1,500 पर्यंत डिपेंड अपॉन ह्या कलाकाराची सिनियरिटी, कलाकाराचो कुवत हाच्या प्रमाणान पेमेंट जाता. पूण तेन्ना सादारणसो 150 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया इतलेच दिवपाक मेळटाले कलाकाराक. बरोबर. आनी थंयच्यान सुरवात जाल्ली आमची. आनी बरोबर. आमी प्रामाणीकपणान जें कितें शक्य आशिल्लें आनी तें आमचे डायरेक्ट आसताले की नाटक बसयता तेन्ना एक 4-5 शो जाले की आमी सांगताले बाबा इतलो पर्यंत पेमेंट शक्य आसा. कारण जे आयोजक आसा पळय तांकां परवडपाक जाय आशिल्लें न्ही. बरोबर. सो अशें करून जें कितें मानधन मेळटालें पळय तातूंतल्यान आमी सुरू केलें. आयज आमी 5-10 सादारणशे 30,000 पर्यंत आमी मानधन घेता आनी आमकां लोक दिता. बरोबर. बाई ही खरेंच कालूच मिनाक्षी मॅम हांचे कडेन हांव इंटरव्यून एका उलयतालो तेन्ना ताणें सांगलें की पयलींचे जे दीस आशिल्ले जेन्ना सगळे कलाकार खूब पोट तिडकीन काम करताले आनी पयशां खातीर न्ही जाल्यार एक कला दाखोवपा खातीर आनी ताजो आयज एक आशिर्वाद म्हणून सगळ्या कलाकारांक मेळटा. ते आयज काल तशे कलाकारूय दिश्टी पडना. आसात ना न्ही, आसात थोडे जाण कामूय करतात खूब बरें. आनी आयज ज्या तरेन तुमी तुमची जी संस्था उबी केल्ली आसा खरेंच म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान कला चेतना वळवय हांचें नाटक म्हटल्या उपरांत, राजदीप नायक हाचें नाटक म्हटल्या उपरांत पयलो हय घेवया हेंच आसता आनी हीच म्हाका दिसता पावती आयज तुमकां मेळ्ळ्या आसतली. कसो कितें ही वाटचाल पूर्ण जाली आयज पर्यंतची जी नाटकां जाली, म्हळ्यार पयलें नाटक खंयचें आशिल्लें भाई तुमचें कमर्शियल? पयलें म्हजें पुंडलीक नायकान बरयलें आनी श्रीधर कामत बांबोकरान ना हो एडवोकेट प्रकाश थळीन बसयल्लें तिरंगी चक्राचक्री हें म्हजें पयलें कमर्शियल नाटक. ओके ओके. आनी कसो कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो? रिस्पॉन्स म्हणजे कशें आमी नवे आशिल्ले न्ही, कमर्शियल हांवूय नवो आशिल्लो आनी तेन्नाच खंय तरी कोंकणी नाटकां ओके मराठी नाटकाचो एक चलती आशिल्ली तेन्ना आनी केन्ना हळू कोंकणी नाटक भितर सरतालें. सो खूब प्रयोग मेळपाक तेन्ना कारण लोकांक खबर नाशिल्लें कोंकणी नाटक कशें आसता तें. तो काळ असो आशिल्लो की कोंकणी नाटक म्हणजे तियात्र. ओके. कोंकणी नाटक म्हणजे नाटक वेगळें न्ही, कोंकणी नाटक म्हणजे तियात्र असो एक समज आशिल्लो. पूण जेन्ना कोंकणी नाटक म्हणून पळोवपाक लागले जाल्यार तांकां मागीर कळ्ळें की मराठी नाटक जे कमर्शियल येता त्या पद्दतीचें कोंकणी नाटक. हें कळपा खातीर सादारणशें वर्स, 2 वर्सां, 3 वर्सां वयचीं पडलीं. एक कारण कसलो एक कितें लोकांचे तकलेन बसतलो जाल्यार एक 2-3 प्रोडक्शनां ताका दिवचीं पडटा.
सो आमकां ती करची पडली. आनी हांव एक म्हणटा की खंयच्या कलाकारांनी तुजें कला सादर करता पळय तेणें 100% दिवपाकूच जाय. बरोबर. आणि आज पर्यंत हांवें म्हणजे कासुलो नाटक धरुया, मिक्सिंग फिक्सिंग धरुया, बाकीची कसलीय नाटकां तुमी जर म्हाका स्टेजीर पळयल्या आसत न्हू, जाल्यार ज्या टायमार हांव 2 वरां स्टेजीर आसता न्हू, म्हाका म्हज्या लायफाचे बाकीचे सायडीचे कितेंच लागना. म्हणजे म्हज्या घरा कडेन कितें जाल्लें आसा तेजेर हांव आडनदर करता. म्हाका कितें म्हणजे कितें लागना. आनी जीव जेन्ना ओतून करता पळय तेन्ना तूं जेन्ना समरस जाता पळय तेन्ना लोक तुका समरस जावन पळयता आनी लोकांच्या काळजान तूं उरता. हांवें अशे बरोबर. कितलेशेच आर्टिस्ट पळयले की सादारणशे 20-25 शो जाले की ना अशें धरता की अशेंच न्ही तें लोकांक लायट घेवया म्हणून. ती एकदां लायट घेता पळय लोक मूर्ख ना. आमचो देव म्हणटा पळय तो देवळान बसना, आमचो देव आसा पळय कलाकारांचो तो मुखार खुर्चेर बसलेलो आसता. त्या देवाक तूं फटोवपाकूच शकना. आनी ज्या दीस देवाक तूं फटयलो न्हू जाल्यार लोक तुका फटयता, ऑडियन्स तुका फटयता. हें आयज पर्यंतचें म्हजें हें आसा पळय तें मानीत येयलां हांव. आनी म्हणून हांव केन्नाय बरो नासलो न्ही जाल्यार सुद्दां तितल्या 2 वरां खातीर हांव बरो ना हें हांव विसरतां आनी हांव करतां. आनी क्या हें बात. प्रत्येक कलाकारान जर केलें न्हू जाल्यार तो लोकांच्या काळजान उरतलो इतलें नक्की. हो म्हजो अनुभव 20 वर्सांचो. म्हाका दिसता हीच कलाकाराची खरी ओळख आसा. भाई, तुमी कासुलो हें नाटक केलें आनी त्या नाटकांतल्यान तुमी प्रत्येक गोंयच्या प्रत्येक नाट्यप्रेमीच्या मनान एक घर केलें आनी तें घर आजुनूय तुमकां आयज आशिर्वाद दिता. तोच मनीस आयजूय तुमच्या खंयच्याय नाटकाक आयज ना म्हणिना येता. सो हे नाटका बद्दल थोडें कितें सांग. कशी कितें सुरवात जाली ह्या नाटकाची आनी एक वेगळ्या तरेचो रोल आशिल्लो? हय कशें आसा जशी म्हणजे कमर्शियल नाटक हांवें सुरू केलें तेन्ना मोस्टली हांव पुंडलीक नायकाचीच नाटकां करतालो. आतां मागीर त्या उपरांत मागीर सम्राट बोरकार, सुचिता नार्वेकर, सुशांत नायक, दिलीप कुमार नायक हे तरातरांचे मागीर वेगळे वेगळे लेखक केले. पूण सुरवातीक जेन्ना हें नाटकां करतालो तेन्ना कासुलो हें जेन्ना नाटक पुंडलिकान बरोवपाक घेतलें, पुंडलिकाचे तकलेन कोणे तरी एक स्टोरी सांगलेली. खंय तरी थिवी गांवांत, थिवी म्हणटा थंय एक मनीस आसा खंय आनी तो मनीस खंय थ्रू आउट ते कासव बिसव धरपी आसा पळय तेतूंतल्यान तेजी कोणे तरी ताका स्टोरी एक सांगलेली. ते तकलेन ओके. ती कथा बरोवपा खातीर काय कितें तरी आशिल्ली. हां. तेणें ती रिलेट करतना नाटका कडेन केली आनी तेणें एक कॅरेक्टर तयार केलें. आनी जेन्ना ते श्रीधर कामत बांबोळकारान बसोवपाक घेतले पळय हय. तेन्ना ताणें सांगलें म्हाका हो एक कॅरेक्टर कासुलो म्हणून कॅरेक्टर आसा पळय तो कॅरेक्टर आसा तो सामान्य मनशा बरोबर वागना, वावरिना. तो कासवां बरोबर तेणें लायफ काडला. जाल्यार तेजें लायफ कशें आसूंक शकता तूं जस्ट इमेजीन कर. आतां बरोबर. कासवा बरोबर मनीस जेन्ना मनशा बरोबर रावता तेन्ना मनशा सारको वागता न्ही. सो जर सारकें. कासवा बरोबरच आयुश्यभर काडलें जाल्यार तो कसो वागतलो. सो म्हाका ताजेर ते कॅरेक्टराचेर स्टडी करपाक पडलो. आनी आमच्या गांवांत न्ही एकटो मनीस येतालो आनी तो असो गांवांतूच वयर रावतालो. तो हे बेडे बिडे हाडटालो आनी बार्रार दितालो. आनी ताची उलोवपाची वेगळी स्टायल आशिल्ली. तो हां. उलयतना असो उलयतालो, आरे म्हाका किद्या सांगो जायें, तुमकां किद्याक म्हाका तापो जायो, अशी वेगळी तरेन स्टायल उलयतालो तो. आनी ओके. तो ओके. सामान्य मनशा परस वेगळो दिसतालो. म्हाका तेगेली ती स्टायल आशिल्ली ती कॅची दिसली. ताची हांवें स्टायल घेतली ती. हां. आनी कासवा बरोबर हांव जर कसो आसत जाल्यार हांवें ताका रिलेट केलो आनी हांवें कासुलो ते कॅरेक्टर बिल्ड केलें. आनी ते सामान्य कॅरेक्टरा परस वेगळें आशिल्लें म्हणून ते अपील चड जालें. अर्थात नाटक सुंदर तरेन बसयल्लें, नाटकाची स्टोरी खूब सुंदर आशिल्ली, नाटकांतली पात्रांय सगळीं जाय तशी मेळयली आनी एक कॅरेक्टर लोकांच्या काळजान उरलें. आनी त्या खातीर बरोबर. त्या वर्सा नाटकाचे खूब प्रयोग जाले. आनी ज्या लोकांक नाटक स्टेजी म्हणजे थिएटरांनी येवन किंवा उत्सवांनी येवन पळोवपाक मेळना पळय तांच्या खातीर आमी जेन्ना सीडी केली पळय तेन्ना ती घरा घरांत पावली. आनी कोंकणी नाटकाची पयली सीडी म्हणटा ती कासुलो. हं, 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 आनी ती हं. प्रत्येक घरा घरांत पावली म्हणून हांव घरा घरांत पावलो. जाल्यार कितें बरोबर. नाटकां सगळेच लोक नाटकाक रातचे 10 वरां एक पर्यंत लोक नाटकाक येना. थोडे जाण घरा कडेन पळोवन आपूण बसोवपाक येता. तांच्या खातीर सीडी मेळ्ळी आनी सीडी खातीर आमी चड पॉप्युलर जालो. बरोबर. आणि ताच्या नंतर जायती नाटकां तुमी केली. आयज कला चेतना वळवय. हांच्यान टोटल तुमची कितली प्रोडक्शन जाली भाई अजून? आतां पर्यंत हांव सांगता नवी प्रोडक्शन हांवें 65 to 70 सुमार नवीं नाटकां हाडल्या स्टेजीर आमी. क्या त्या बात है. सगळ्याच नाटकांनी हांव आसा असो ना, कारण आतां कशें आसा म्हजे 5 ग्रूप आसा. हय. त्या खंयच्या एका ग्रुपान हांव आसता. बरोबर. आतां ह्या वर्साक कासुलो हांवें परते काडलेलें कित्याक जाणा, हांव जेन्ना कासुलो पयलीं करतालो 17 वर्सां पयलीं तेन्ना कासुलो पळोवपी जे भुरगे आशिल्ले पळय तांकां आतां भुरगीं जाल्या. आनी त्या वेळार जी कासुलो सीडी आशिल्ली पळय ती आजून ते पळयता. सो म्हाका खूब जाणां कडेन विचारलें तुगेले कासुलो येवपाक जाय आशिल्लें, आमच्या भुरग्यांक आमी काणयो सांगता रे पूण ते पळोवपाक जाय आशिल्लें. त्या उद्देशान एका उद्देशान हांवें
जर एका जनरेशनान पळयलें आनी ते फक्त आयकता आसत जाल्यार ताणें पळोवचो, त्या जनरेशना कडेन हांव येवचो, नव्या जनरेशना कडेन, म्हणून आमी ते नव्या हितूर गेल्ले आनी कमर्शियली म्हणजे खूब नाटक बरें चल्ले त्या थिएटरांचे, खूब हाऊसफुल शो केले आमी. नाट्य क्षेत्रांत एक वेगळ्या तरेचो एक छाप निर्माण करपी अशे एक कलाकारा वांगडा आमी उलयता. राजदीप नायक भाई आफ्टर नाटक न्ही एक नवो आमचे दौर सुरू जालो तुमचो फिल्म लायनीन. फिल्म्स करपाक लागले तुमी, लोकांक तितलीच आवडपाक लागिल्ली. बट फिल्म्सा बद्दल उलयतना आजून पर्यंत गोंयान फिल्मां कितली चलता ते सगळ्यांक आमकां खबर आसा, कारण ऑडियन्स तितलो ना. म्हणजे ज्या तरेन नाटकाक पयलीं आशिल्ले 100-200 रुपया मेळटाले, त्याच रेंजीन आयज कलाकारांकूय पेमेंट मेळटा, डायरेक्टराकूय आनी प्रोड्युसराकूय अशें म्हणपाक शकता. पूण ही तुमची जी वाटचाल फिल्माची आसा पळय ती कशी कितें सुरवात जाली? हांवें न्ही तुज्या आलिशान, राजेंद्र तालगाचे आलिशा आशिल्लें पळय, तेज्यान पयलीं पुंडलीक नायकाची देखणी दुऱ्या म्हणटा ते सुरवातीचे टेलिफिल्म केल्लें, तातूंत हांवें बारीकसो रोल केल्लो. म्हणजे फिल्माची वाटचाल तेन्ना खरें सुरवात जाल्ली. त्या उपरांत हांवें मोर्तू केलें जितेन शिकेरकाराचें, आनी खऱ्या अर्थान म्हाका खरो ब्रेक दिलो तो स्वप्नील शेटकाराच्या होम स्वीट होमान. कारण होम स्वीट होमान स्वप्निलान एक म्हणजे स्वप्नील म्हाका वळखतालो आर्टिस्ट म्हणून, आनी म्हणजे गोंयान नाटकाच्या बाबतीन एक पॉप्युलर आसा एक फेस म्हणून तो म्हजे कडेन म्हाका वळखतालो. सो ताणें म्हाका आनी जॉन तियात्रांतलो पॉप्युलर आनी राजदीप नाटकांतलो पॉप्युलर अशें दोगांकूय घेवन म्हणजे ताणें ताजी हें म्हणजे कमर्शियल हें करपाची तेगेली हें आशिल्ली कल्पना ती खरीच सुंदर आशिल्ली आनी ताजी स्टोरी खूब बरी आशिल्ली. आनी ती स्टोरी म्हाका दिसता ताणें म्हाका आनी जॉन डिसिल्वा कितलेशेच फावटी सांगल्या, नरेट केल्या, डिस्कशन केल्या जायते फावटी. कितलेशे फावटी कला अकादेमी मिटींग जातना कशी करूया हें करूया पोटतिडकीन तो काम करतालो. आनी ह्या दोनूय ऑडियन्साक एकठांय हाडपाचें काम ताणें त्या होम स्वीट होमान केलें आनी यशस्वी जालो तो त्या बाबतींत. आतां कितलो तो पयसो कमोवपाक लागलो तो हांव सांगपाक शकना, पूण लोकांच्या काळजा मेरेन होम स्वीट होम पावलें. तुमची जोडी खूब फामाद जाली. हय, आनी तेज्या उपरांत मागीर होम स्वीट होम 2 आयलो. होम 2 आयलो. हय, आनी एक क्वेश्चन आशिल्लो म्हाजो की ताज्या नंतर तुमी प्रोडक्शना कडेन सुद्दां गेले, कारण गोंयान फिल्मां करप हें कितलें डिफिकल्ट तुमी फिल्मांनी काम सुद्दां करून तुमकां खबर आशिल्लें. हें धाडसी पावल उखलपाच्या फाटल्यान कितें आशिल्लें? धाडसी पावल म्हणजे एक्चुअली मूर्खपणा. प्रत्येक जाण हांव तरी म्हणटा म्हणजे म्हाज्या सारको स्वप्निला सारको खरेंच मूर्ख आमी, कारण आमचे कडेन रावपाक शकना म्हणून स्वप्निलान खंयच्यान लोन काडून कितें करून फिल्मां केली, पॉप्युलर केली. आतां कितले जोडले ते प्रत्येकाक विचारल्यार सांगतलो तो. म्हणजे दुख्खां प्रत्येकाची आमकां खबर आसा. जेन्ना आमी प्रोडक्शनाक गेलो तेन्ना सुचिता नार्वेकारान ते प्रोड्यूस केल्ले. ताजी स्क्रिप्ट ताजी हें आशिल्ली, फिल्माची कॉन्सेप्ट ताजो आशिल्लो आनी स्वप्निलान ते डायरेक्ट केल्लें. म्हणून ज्या पद्दतीन आमी फिल्माचेर जो खर्च जालो आनी ज्या पद्दतीन लोकांनी थिएटरा कडेन येवपाक जाय आशिल्ली आनी रिकवरी जावपाक जाय आशिल्ली पळय ती अपेक्षे प्रमाण आमची जाली ना. सो जेन्ना आमी फिल्मां करता पळय तेन्ना आतां तरी म्हाका दिसता की फिल्माचें बजेट आसचें तें 20 लाखा वयर आसचें न्ही, 15 ते 20 लाखा वयर. जर इतलें धरून तूं बरें फिल्म करपाक शकता जाल्यार तुवें तें करप. अदरवायज कोणेंच गोंयान कोंकणी फिल्म करपाचें धाडस करचें न्हू. कारण आमी फक्त थिएटरांनी रावले ना, आमी गांवांनी स्क्रीन घेवन गेले, तिकेटीन शो लावपाचो प्रयत्न केलो. जो म्हाका दिसता आयज पर्यंत मरे स्वप्नील शेटकारान सोडलो जाल्यार आनी एकट्याय प्रोड्युसरान करूं ना. गांवांनी वचून पॅक हॉल करून पेंडल घालून शो करपाचे आनी कोणें करूं ना. पूण इतलें करून सुद्दां रिकवरी जी आसा पळय ती गोंयान कोंकणी फिल्मा खातीर ना. आनी आजुनूय आमी सफर जाता ते जे पयशे घातल्या पळय ते मोडपा खातीर. धाडस केलें, ह्यान फुडें म्हाका दिसता हांव जाल्यार केन्ना धाडस करचो ना कोंकणी फिल्म करपाक. कोणूय करता जाल्यार तितून रोल करपी, पूण एज अ प्रोड्युसर म्हणून सुचिताय आनी हांव आमी केन्ना धाडस करपाक वचची ना. म्हाका दिसता आमी फक्त एक्टराक आमी मानतात, एक्टर्सांक आमी मान दिता, पूण हें मान दिता आसतना तांची जी फिल्मां येता ती टिकेट काडून वचपूय आमकां आमी सद्या नाटकाक बीन सगळे वता, पूण एक थोडे पयशेची टिकेट काडून जर आमी वचूं शकता जाल्यार हे एक्टर्सां खातीर तितलोच व्हड मान आसतलो. हे इतले तरी हांव मानता आनी हे आमचे गोंयचे जे ऑडियन्स आसा ते समजतले. भाई हांव कांय क्वेश्चन्स विचारता तुका कमींग टू द फनी पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, कारण तुमच्या लायफा बद्दल खुबशे आमी गजाली आयकल्योय बीन आनी कांय क्वेश्चन्स आसा. रॅपीड फायर आसा. ओके, हांव 10 वस्तूंची किंवा 10 गोश्टींची नांवां घेतल्या आनी सगळ्यान पयलीं जे तुमच्या तकलेन येता आयकल्या उपरांत ही गोश्ट ते कितें आहा तें म्हाका सांगपाचें. ओके, टी, च्या.
पिवपाचे न्ही. हय पिवपाची च्या 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 हे शब्द आयकले का तकलेन कितें येता पयलीं? गाय येता न्ही पॉप्युलर ओके आमची. ओके मोग. अं, खूप जाणांचेर करचो न्ही. ओके नाटक. प्रामाणीकपणान करचें. फिल्म चित्रपट. गोंयकारान मुर्खपणां करची न्हू प्रोड्यूस करून. ओके गोंय. गोंय वांटोवपा खातीर सर्वस्व दिवचें. गोंयकार. आळशी जाला सद्या. लॉकडावनान. ओके गोंयकारपण. गोंयकारपणाचो राजकारण चड जाला. सक्सेस. तुजें लास्ट ध्येय. ओके ओके पॉलिटिक्स राजकारण. बुरशें. ओके आणि लास्ट आसा कासुलो. कासुलो. प्राण. क्या बात आहे. एक 5 क्वेश्चन आसा भाई म्हाजे कडेन जे तुमकां जाय तशें सांगपाक शकता आनी होप की तुमी हे खरें आन्सर दितले. पयलो क्वेश्चन क्लासीन आसतना केन्ना एग्जामीक बीन चिटींग केल्या तुमी? हय. केल्या ती केन्ना धरला बीन तुमकां हरशीं? कारण आमकां त्याच खातीर पॉप्युलर आशिल्ले आमी. ओके पण टिचरीन केन्ना धरला बीन तुमकां चिटींग करता आसतना भाई? ना धरपाचो चान्स दिवना कारण तीच तर कला न्ही. ओके मागीर स्कुलान केन्ना मोग बीन जाला तुमकां? जावं क्रश आशिल्ले कोण अशें? हय. 8वेक आसतना पण तो वन सायडेड आशिल्लो. ओके पण तुमी केन्ना सांगूंक ना ताका मागीर? सांगलो पूण तो पर्यंत एंगेज आशिल्ले. ओके ओके मागीर भाई तुमी जर एक्टर जावपाचे नाशिल्ले जाल्यार कितें करतले आशिल्ले प्रोफेशन? टीचर. वाव ओके एक क्वेश्चन आसा पॉलिटिक्स बीन केन्ना जॉयन जावपाचो विचार आसा? अशें दिसता ज्या पद्दतीन हे कांयच करिना पळय तेन्ना आमच्या सारक्यांची गरज आसा अशें दिसता. बरोबर एक क्वेश्चन जो पयलाच तुमी जो सांगलो न्ही तो एक मान बरोवन दवरलेलो की केन्ना तुमच्या लायफान अशें जेन्ना नाटक केलें किंवा फिल्म केलें आनी नाटकाक बीन खास करून जेन्ना तुमी वता आनी पेमेंट बीन केन्ना होल्ड उरलेलो आसा तुमकां वायट दिसता तेन्ना बट केन्ना उरलेलो आसा अजून? हय अशे तरेन 1-2 फावट हांव वास्को एका मनशान अजून मरे म्हजो पेमेंटूच दिवना. पूण वायट दिसता भाई खुबशे फावटी. सरकाराचे जायते पयशे उरल्या. सरकाराची आर्थीक परिस्थिती आसा म्हणून समजून घेता पूण सरकारान ह्या लॉकडावनान तरी आमकां समजून घेवचें आनी समजून घेतले अशी अपेक्षा आसा. बरोबर कलाकाराक सुद्दां पोट आसता हो विचार प्रत्येक मनशान करपा जाय आनी कलाकारांचे एकनिश्टे भावनेन जेन्ना काम करता तुमकां हांसोवपाक तुमकां रडोवपाक तुमकां एंटरटेन करपाक तेदे वेळार म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक लक्षांत घेवपाक जाय की कलाकाराच्या फाटल्यान ताजी फॅमिली आसता ताजी लायफ आसता ताजें पूर्ण आयुश्य आसता हें जेन्ना लक्षांत घेतले तेन्ना म्हाका दिसता एका कलाकारा कडे पळयतना तुमचो दृश्टिकोन बदलतलो आनी राजदीप भाई जशें तुवें सांगलें की कलाकाराचो देव हो देवळान नासता फुडें बशिल्ल्या खुर्चेर आसता आनी ताका मान दिवप भरपूर गरजेचें आसा. खूब बऱ्यो गजाली जाल्यो भाई म्हाका दिसता ओपन अप जावन सगळ्यो गजाली उलयल्यो आमी काय तुमचे बद्दल नव्यो म्हायती आमच्या ऑडियन्साकूय कळ्ळ्यो आसतल्यो. तुमचे खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं भाई तुमी आयलो आनी टायम दिलो ते खातीर. लॉकडावनान अशा पद्दतीन एक सोय केली झूम एपांतल्यान हे करपाची त्या खातीर तुमकांय देव बरें करूं. स्टे सेफ स्टे होम आनी स्टे सेफ. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.